खाजगी लसीकरण केंद्रांनी कोविशिल्ड लस दिवपाक ₹780 परस चड, कोव्हॅक्सिनाक 1410 परस चड जाल्यार स्पुटनिक 5 वासीन दिवपाक ₹1145 परस चड शुल्क आकारचे न्हय म्हण केंद्र सरकारान मंगळारा निर्देश दिला। दर दिसा ह्या दराचेर नदर दवरप जातली आनी अदीक शुल्क आकारतात म्हण जर लक्षांत आयलें तर त्या खाजगी लसीकरण केंद्राचेर कडक कारवाय करतले अशें ह्या आदेशांत खरपणान नमूद केल्लें आसा। केंद्रान लस विकत घेवपाच्या धोरणांत बदल करतकर एका दिसा उपरांत हो निर्णय घेतला, जाका लागून प्रादेशीक पावंड्यार लसी मदीं अदीक आस्पाव मेळपाक शकतलो। आपल्या भाशणांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी म्हळां, केंद्र सरकारान राज्यांक फुकट पुरवठो करपाक लस उत्पादकां कडल्यान 75% लस विकत घेवपाचो निर्णय घेतला, जाल्यार खाजगी क्षेत्रांतल्या हॉस्पिटलांक 25% लस मेळोवप सुरू उरतलें, पूण तांकां पयलीं थारायिल्ल्या मोलाकाय चड ₹150 प्रति डोसाचेर घेवपाक मेळचें ना। सीव्हीसीन जाहीर केल्ल्या दराच्या तुलनेत चड शुल्क आकारपी घडणूक नदरेक आयल्यार अशा खाजगी सीव्हीसींचेर खर कारवाय जातली म्हण ह्या आदेशांत कळयलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।